केला आणि प्रयत्न करत आसा. तेच जुने कार्यकर्त्यांक सुद्धा मेळपाचो प्रोग्राम हातूंत आशिल्लो. जुने कार्यकर्त्यांक आमी मेळ्ळे, तांच्या बद्दल स्नेह संमेलन केले, तांकां भितर हाडले, नवे कार्यकर्ते जोडूंक आमी तयार केल्ले आसा. संघटनेत कसल्याय प्रकारचो फरक ना खंयचो इंटरनल डिफरन्सीस. संघटना वाडोवपाचें काम आमचें चालू आसा. कारण भारतीय जनता पक्षाक जवळ जवळ 11 लाख मेंबर गोंयांत आसात. 11 लाख आणि देशात जवळजवळ 15 ते 20 कोटी भारतीय जनता पक्षाचे मेंबर आसा. आय मे बी रॉंग, पण मेंबर सगळ्या पार्टीपेक्षा चड मेंबर आशिल्ले भारतीय जनता पक्ष. संघटनेन मजबूत. हो गोरगरिबांचो पक्ष, सामान्यांचो पक्ष. आणि भारत देशाचे पंतप्रधान 30 मे 9 वर्सां कंप्लीट जाल्या. आणि त्या 9 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून भारतीय जनता पक्षान सेंट्रल कार्यकारिणीन आमकां एक प्रोग्राम दिलो की सबंद कॉन्स्टिट्युन्सीज म्हणजे गोंयांत 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. 40 मतदारसंघात वचून बूथ लेवल पर्यंत हे कार्यक्रम करपाक जाय. आणि म्हणून कुट्टाळी मतदारसंघातल्यान आमी हे कार्यक्रम, आमचे सगळे कार्यक्रम आमी कंप्लीट केल्ले आसा. आमच्या 40 बुथांत सबंद सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणान सामंजस्यपणान सगळ्या लोकांक पर्यंत त्यो पुस्तिका पाविल्ल्यो आसा. सेंट्रला कडल्यान आमकां जवळ जवळ बुकलेट आयिल्ल्यो 140 पेजीस बुकलेट. ज्या बुकलेटीमध्ये नरेंद्र मोदीजीन म्हणजे भारत देशाच्या पंतप्रधान जसो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाचें काम केलें, डेव्हलपमेंटाचें काम केलें, सामान्यांतल्या सामान्य लोकांक घरां दिवपाचें काम केलें, सामान्यांतल्या सामान्य लोकांक टॉयलेट दिवपाचें काम केलें, सामान्यांतल्या सामान्य लोकांक पर्यंत मेडिकल म्हणजे फॅसिलिटीज ज्यो आसता, फार्मास्युटिकल ज्यो फार्मासी आसतल्यो त्यो फार्मासी कमी दरांत औषधां सामान्य लोकांक कशें मेळप त्या पद्दतीचें काम केलें. हे सगळे पुस्तिका आमी लोकां पर्यंत पावयल्ली आसा. मेन लोकां कडेन पावयल्ली आसा. चंद्रकांत आनीक ऑफ दी म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्स सोडून क्वेश्चन म्हणजे आतां लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आनी सगळे वळून आमी पळयता मोदीन आमचो फ्रॉम कोर्तालीम सायड फ्रॉम कोर्तालीम 100%. कारण आमच्या बरोबर आमच्या सपोर्टात आमकां सरकाराक सपोर्ट करपी लोकल जो आमदार आसा. कुट्टाळी मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचो आमदार ना, पण सर्वश्रुत जे कार्यकर्ते आसात, आमचो मंडळ अध्यक्ष म्हूण, सेक्रेटरी म्हूण, युवा मोर्चाचे म्हूण, महिला मोर्चाचे म्हूण, हांव गेली 2 म्हयने कंटिन्युअसली त्या मतदारसंघात वावुरता आसतना म्हाका एक प्रकारची अशी आशा आयल्या थंय आनी कॉन्फिडन्स आयला की डेफिनेटली आमी जेन्ना ह्या वर्सा कुट्टाळी मतदारसंघातल्यान परिवर्तन करूंक शकतले आणि हायेस्ट मतं दिवपाक शकतले असो कॉन्फिडन्स आमकां आयिल्लो आसा. आणि शुअर 100% गेल्या वर्सा आमी अवघ्या 7,000 मतांनी डिफीट जाल्ले अशें आमी म्हणिना, पर्संटेज वायज चड आशिल्ले. पण ह्या वर्सा साऊथ गोवा आणि दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवा दोन्ही सीट हे भारतीय जनता पक्षाक घेतले. हाच्या बद्दल इल्लोसोय दुबाव ना. काही कारणामुळे कितें तरी कमी मतां पडली हाचो अर्थ असो न्हय की आमची संघटना कमी पडली हाचो अर्थ ना. पण खंय तरी कमी जर मतां पडली जाल्यार ती कित्याक कमी पडली मतां हाचे विचार आमचे चालू आसा. आणि ते मताची चड टक्केवारी कशी वाडप हेच्या दृश्टिकोनातून आमच्या मंडळातर्फे आमचो प्रयत्न चालू आसा. दुसरी गजाल तुमी विचारले की त्या जो आमदार आसा कुट्टाळी मतदारसंघाचो तो सरकाराक सपोर्ट करत आसा. आमच्या संघटनेक सपोर्ट करता असो हांवें म्हणूंक ना, सरकाराक सपोर्ट आसा. सो म्हाका खात्री आसा सरकाराक सपोर्ट करता म्हटल्या बरोबर तो आमच्या बरोबर आसतलोच. सो ताची मतां, आमची मतां आणि अन्य दुसरी मतां जी आमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या विकासाच्या दृश्टिकोनान मेळटली त्या मतदाराचेर आमची मतदारांची संख्या निश्चितपणान वाडटली अशें दिसता. 2 म्हयने हांव कुट्टाळी मतदारसंघात म्हज्या अध्यक्षा बरोबर, खजिनदारा बरोबर, सेक्रेटरी बरोबर, महिला मंडळ, युवा मोर्चा, एस टी मोर्चा, OBC मोर्चा ह्या सगळ्या मोर्चांक जेन्ना काम करपाक गेले तेन्ना आमच्या बरोबर दाजीबाब साळकर आशिल्ले. ते तर एकदम इतले आनंदीत जाले, उत्साहीत जाले की तो लोकांचो सपोर्ट आमकां पळोवन. सो लोकांचो सपोर्ट मेळत आसा आणि आमी काम करत आसा. भारतीय जनता पार्टी हो पक्ष सदांच इलेक्शन म्हणून काम करपाक अशी ती पद्दत ना आमची. मेन म्हणजे ते कशें आसा, जे आमचे कार्यकर्ते आसात जे लोकां मेरेन कशे पावतले हे सदां भारतीय जनता पार्टी पळयता. आनी तेका लागून आमकां कंटिन्युअस अशे प्रोग्राम दिल्ले आसतात जे प्रोग्राम घेवन आमी लोकां मेरेन वचत आसतात. आतां फाटले असेंब्लीचें समज इलेक्शन पळयत जाल्यार थंय खंय तरी तिकेट लेट जाली, हें जालें, तितून जायते इश्यू जाल्ले. पूण तो विशय आमी समज सायडीन दवरलो जाल्यार आतां जो सेंटरांत मोदी सरकार आसा खरेंच इतलें बरें काम केल्लें आसा. तो कोणी एक बारीकांतलो बारीक मनीस सुद्दां आयज म्हणटा
जर तर ताका विचारलें बाबा कोणा सपोर्ट करता ना आमी मोदी सरकार आमी मोदीकूच सपोर्ट करतले मोदी फुडें आमकां जाय 2024 आमी मोदीकूच सपोर्ट करतले हें आमकां लोकां कडल्यान आयकूं येता आनी हें म्हाका दिसता सेंटरात जे लास्ट 9 वर्सां जे सरकार चल्लेलें आसा जे खंय एक तेंचे खंय भ्रश्टाचार ना जावं त्यो स्किमी आसा त्यो बारीक लोकां मेरेन ज्यो पावोवन ज्यो मॅक्झिमम आतां एक स्वच्छ भारत अभियान हितूंतल्यान सुद्दां आतां तुमी पळयलां म्हणजे लोकां मदीं कशी जागृताय हाडप आमी खंय नाका जाल्ले घाण करता हें तें खंय तरी आमी कशें सुदारप हें तें अशें बारीक गोश्टी सुद्दां ह्यो आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान जाय तशें शिकयलेलें आसा आनी खरेंच लोक बरे उत्साहीत आसात आनी तशेंच म्हाका दिसता लास्ट टायम आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिसता थोडी वोट मातशी कमी पडलेली पूण हे फावटी आमी मॅक्झिमम जी आसा जी मार्जीन कुट्टाळ्यांक मेळटली आनी हें म्हाका हें आसा खात्री आसा